नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 50वा वाडदीस काल मोठ्या दबाज्यान जालो. गोंयभर कार्यावळी. मुख्यमंत्र्यान सकाळीं शिरगांवां लयराईचें म्हापश्यां मिलाग्रीस सायबिणीचें दर्शन घेतलें. दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक हार घालून अभिवादन. गरजूंक घरां बांदून दिवपाचे बीजेपी युवा मोर्चाचे मोहिमेचें उक्तावण जालें. सांजे पणजे बीजेपीचे कचेरेंत आशिर्वचन. मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाडदिसाक गोंयभर तरेतरेच्यो कार्यावळी. मुख्यमंत्र्यान शिरगांव जात्रेत देवी लयराईचें दर्शन घेतले. उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारताच्या लावार्थ्यांक मेळ्ळो. बीजेपी युवा मोर्चान सेवा सुशासन जनकल्याणा सकयल गोंयांत 4 गरजूं खातीर घरां बांदपाचें थारायलां. दिवचले गांवकार वाड्यार मुख्यमंत्र्यान भुमिपूजन केलें. 4 घरां बांदपाचो पुराय गोंयभर जो संकल्प केला आणि विविध कार्यक्रम गोंयभर जे आयोजन केला त्याच्या आज सुरवात एक घर बिचोले मतदारसंघातल्यान बांदून आमी करता. उपरांत दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून अभिवादन केले. मुख्यमंत्र्यान म्हापश्यां मिलाग्रीस सायबिणीचें दर्शन घेतले. लागींच आशिल्ल्या प्रवेदऱ्या हाफ वे होमातूय मुख्यमंत्री भेट दिवन आयलो. वाडदिवसाच्या निमित्तान आज पयलीं लयराईचे जात्रेकूय गेलो आणि आज मिलाग्रीसचे फेस्त. खास करून दोन्ही म्हणजे माझ्या वाडदिवसाच्या दिसा दोन्ही लयराईची जात्रा मिलाग्रीसचे फेस्त दोन्ही एकाच दिसा येला. दोगांयचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांव मिलाग्रीस फेस्ताचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांगासर आयलो. साळगांवां सेवा सुशासन जनकल्याण कार्यावळीक मुख्यमंत्री स्कूटरीन गेलो. थंय ताका जंगी येवकार. सांजे बीजेपी कचेरेत आशिर्वचन. उपरांत मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाडदिसाक कलाकारांनी अशे तरेन आपआपली क्रिएटिव्ह कला दाखयली. साई नर्सिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांची मुख्यमंत्र्याक 50ची अशी परबी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक वाडदिसाक गोंयभरच्यान परबींचो पावस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहाची मुख्यमंत्र्याच्या वावराची तोखणाय करून ट्विटर परबी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्वयंपूर्ण गोंय करतले जाल्यार गांव स्वयंपूर्ण जाय. स्वयंपूर्ण मित्र खूब जाणांक स्किमीक आदार करतात. बरोबर तांणी तरणाट्यां मेरेन वेगवेगळ्यो रोजगाराच्यो स्किमीय व्हरूंक जाय. सबका साथ सबका विश्वासा बरोबर सबका प्रयासय गरजेचो. वाडदिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो स्वयंपूर्ण 2.0 मित्र पंच नगरसेवकां बरोबर व्हर्च्युअल संवाद. स्वयंपूर्ण गोंय जर जातलें आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गांव जावपाची गरज आसा. आनी जेन्ना हांव स्वयंपूर्ण गांव म्हणटा तेन्ना इट इज एन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशिकल्चर इतक्याच बाबतींत न्ही. इवन दो तेज्या फुडें वयता आसतना स्किल्ड मॅनपावर तयार जावप हे गरजेचें आसा. आमी सोलाराच्या बाबतींत सुद्दां स्वयंपूर्ण जावप. सरकाराची हर एक योजना स्टार्टअप पॉलिसी गांवा पर्यंत पावपाक जाय, सोलार पॉलिसी गांवा पर्यंत पावपाक जाय. त्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे जशे जाणटेल्यांक तेंच्या येवजणे खातीर मार्गदर्शन करता तशें तरणाट्या भुरग्यांक जे पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन आसात तांच्याय खातीर आमच्यो ज्यो IT स्टार्टअप पॉलिसी, IT पॉलिसी, सोलार पॉलिसी ह्योय पॉलिसी तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सातत्यात आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे सगळे पावत आसा. आमचो सदांच म्हणणे की सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. सबका प्रयास हांगा खूब म्हत्वाचो आसा. आमी सगळ्यांक घेवन बरोबर वता.
उद्देगांनी 10% कामगार एप्रेंटिसशिपार घेवचे म्हणून सर्क्युलर काढला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजे मिनेज ब्रागांज सभागृहात शिक्षा संगम कार्यावळीत उलयलो. सरकारय खंय वेगवेगळ्या खात्यांनी 5,500 भुरग्यांक एका वर्सा खातीर एप्रेंटिसशिपार घेतलो. सरकारी नोकरे वेळार एप्रेंटिसशीप खंय अणभव म्हूण जमेक धरतले. आज आम्ही अभिनव इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर जो टायअप केला, म्हाका दिसता हांव म्हज्या सगळ्या इंडस्ट्री फ्रेंड्सांक जे आमी कंपल्सरी सर्क्युलर काडला 10% ऑफ युअर एम्प्लॉईज तुमी एप्रेंटिसशीप घेवचे. दे विल डू म्हणजे टायअप करून तांकां एडिशनल जे रिसोर्सीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान दिवपाक जाय ते अभिनव इन्स्टिट्यूट तुमकां मदत करतले. डेफिनेटली प्रत्येक गोंयचो भुरगो जो ITI जाता, प्रत्येक गोंयचो भुरगो जो ग्रॅज्युएट जाता, जो पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता, जो इंजिनियरींग जाता, हेणी एप्रेंटिसशीप करपाकूच जाय. कारण त्या क्षेत्रात ताका आवड क्रिएट जाता. आवड क्रिएट जाली की ऑटोमॅटिकली तो जो जॉब मेळटा तो घेवपा खातीर तयार जाता. सरकारानूय बी आमी फुडल्या वर्सभराच्या भितर 5,500 एप्रेंटिसशीप घेवपाचे आसा. आमच्या म्हणजे PWD डिपार्टमेंट पासून ते GAD डिपार्टमेंट पर्यंत सगळ्याच सेक्टरात आमी एप्रेंटिसशीप घेतले, जे एका वर्सा खातीर सरकारान सुद्धा ट्रेनिंग म्हणून काम करतले. आणि इन फ्युचर गव्हर्मेंटात येता आसतना एप्रेंटिसशीप ही त्यांची एक्सपिरियन्स म्हणून काउंट केलो वयतलो. आणि इन फ्युचर प्रत्येकाक एक्सपिरियन्स आसप हे गरजेचे आसा. आपल्या 50व्या वाढदिसा फार्मा कंपन्यांनी 50 जाणांक कामार घेतले म्हणून मुख्यमंत्री उपकारी. खास करून हांव खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. कारण आज म्हज्या वाडदिवसाच्या दिसा म्हणजे टोकन म्हणून 50 भुरग्यांक तांकां आज अपॉइंटमेंट लेटर फार्मा इंडस्ट्रींतल्यान दिवप. आणि सगळे फार्मा इंडस्ट्रींतले सगळे लिडर्स आज हांगासर आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान आमदार मायकल आनी दिगंबर कामती आड घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर 26 एप्रिलाक फुडली सुनावणी. दोनूय प्रतिवादींच्या आदोगाद काल आयले ना. तांणी मे मेरेन प्राज मागिल्लो. याचिकादारांच्या आदोगादान बेगीन सुनावणेक नेट धरलो. फक्त आमदारच आमदारां आड अपात्र याचिका घालूंक शकता हो दोगूय प्रतिवादी आमदारांचो होच दावो. We said that there is a urgency in the matter, so begin घेवचे म्हणून, and it cannot be delayed like this because continuously again and again adjournment has been sought by the MLA's respondents' lawyers. Therefore we requested, the speaker was kind enough to agree to our contention, saying that it cannot be delayed, and accordingly त्याने परवा दवरला मॅटर. ते केन्ना मागताले? ते मे म्हयन्यान मागताले, मे म्हयन्यान दवर म्हणून. We objected to it, saying that it's getting delayed, begin here कर म्हणून. So speaker has kept it on 26th, that is day after tomorrow. Day after tomorrow. So the argument खातीर. Argument. Okay. Reply दोघांचे जाले नो. दोन MLAनी एक ऍप्लिकेशन फायल केला सेइंग की हे पिटिशन फक्त MLA फायल करू शकता आणि नॉन मेंबर्स फायल करू शकना. तेचेर आर्ग्युमेंट आसा. वी आर गोइंग टू आर्ग्यू एवरीथिंग. सो तेचेर पयलीं आर्ग्युमेंट जातले आनी मागीर मेन केसीचेर वतले. आमचे कंटेन्शन आसा की सगळे can be decided together. So we are going. 8 आमदार आड डॉमिनिक नोरोनान घाल्ले याचिकेचेर 29 मायाक सुनावणी. As today it was kept for reply, but they have filed an application for rejection of our application. So that application will have to be replied. So we have sought time, and now it is kept for filing reply to that application which is filed by all these MLAs. So that is kept on 29th now. It's for reply. Reply to that application. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत बुद्धाच्या स्तुपा सारकीच ल्हान पूण कोरीव काम केल्ली बौद्ध गुफा खांडोळ्या मेळ्ळ्या. जांब्याच्या फातराचें कोरीव काम आशिल्ली ही बौद्ध गुफा मोठें दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगतात. बेतकी खांडोळेच्या सरपंचाच्या उल्या उपरांत गांवचे जैवविविधतेचेर मधुकर गांवकारान अभ्यास सुरू केलो. तेन्ना खांडोळ्या ताका कड्डांत झाकिल्ली ही बौद्ध गुफा दिसली. ही गुफा बौद्धाची म्हूण पर्यावरण आनी दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगतात. बौद्ध काळांतल्या स्तुपा सारकी ही गुफा बुद्ध परंपरे कडेन गोंयचो संबंध जोडपी म्हत्वाची दायज. बौद्ध परंपरेचे नाते सांगपी गुफा जी आसा ती फोंडा तालुक्यांतल्या ह्या खांडोळा गांवांत आमकां आयज पळोवपाक मेळिल्ली आसा. हे आमच्या गोंयची एक गिरेस्त दायज आनी बुद्धाचो स्तूप जो आसा तो स्तूप आमकां ह्या वैशाखाच्या म्हयन्यान पळोवपाक मेळ्ळा. हे आमी भाग्य समजता ज्या बौद्धांनी आमची संस्कृती आमचो
धार्मीक वारसो जो आसा तो गिरेस्त करपाक योगदान दिल्लेलें आसा अशा ह्या बौद्धाच्या भुमीन आमी आयज आसा आनी ह्या बौद्ध परंपरेचो वारसो जो आसा तो आमकां सांगपी जो आसा तो स्तूप आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी जर एकंदरे द्वार जर पळयलें ह्या द्वाराचेर इतकें सुंदर कोरीव काम केल्लेलें आसा. पुराय हो जो जांबो दगड आसा ह्या जांबा दगडाचेर कोरीव काम करपाक खूब कठीण आसता, पूण तेचेर हे जे प्रवेशद्वार आसा त्या प्रवेशद्वाराचेर आमकां कोरीव काम केल्लेलें खांब पळोवपाक मेळटा. खानोळ्यान येतकूच आमी म्हाका ज्यो कितें गोश्टी खबर आसल्यो त्यो ताका दाखयत येयलो आनी तितक्यान आमचो हांगासरल्या ह्या भागाचो सुभाष नायक म्हणून एक वनदेवीचे म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका कौतूल जालें पळोवया रे म्हटलें आमी. हांव वर्षी भुरग्यापणीन तो आज पर्यंत हेवटेन येता वयता पूण म्हाजें लक्ष केन्ना वचूंक नासलें. पळोवया म्हणटकूच आमी हांगा येयले आनी येवन पळयत जाल्यार तेजेर सगळें करड हे दिश्टी पडटा सकयल पडलेलें आसा तें करड जातलें. तो म्हणपाक लागलो आपूण काडटा म्हणलो करड म्हणटकूच हांवें म्हटलें आमी चडो तूं नाका म्हणलो चडो तुमी सकयल रावा आपूण सगळें काडून तेणी बाबड्यान तें बरो एक वरभर लागून हे सगळें करड काडून ती ओपन केली. ओपन करतकूच म्हाज्या हातूर मनान अशे खूब प्रस्न येयले की इतिहास संशोधका कडेन हेजी चवकशी जावपाक जाय म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. शिरगांवच्या लयराईची जात्रा मोठी उमेद आणि भक्तिभावान सुरू. देवीच्या दर्शनात भाविकांची सकाळ सावन गर्दी. गोंयचे तशेंच शेजारच्या राज्यांचे लोक हे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात येतात. आज फातोटेर होमखणाच्या इंगळ्यांतल्यान धोंड धांवतात ते पळोवंक लोकांची गर्दी. आज सावन देवीचो कौल सुरू. म्हापशा मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त सुरू. बार्देसकार मोठे उमेदीन हे फेस्त मनयतात. गोंयभरचो लोक आंगवणी पावोवंक येता. मेणाचे वेगवेगळे अवयव, घरां आनी अशे तरेच्या आंगवणीच्या वस्तूंच्यो प्रतिमा सायबिणीक दितात. फेस्ताची फेरी 10 दीस चलता. लयराय आनी मिलाग्रीस खंय भयणी. ह्या वर्सा जात्रा आनी फेस्त एकाच दिसा सुरू. सूरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.